तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की आयुष मिनिस्ट्री ही नोडल मिनिस्ट्री या इंटरनॅशनल डे ऑफ योगाक 2015 पासून ही मिनिस्ट्री काम करता. जवळजवळ 21 जून 2018 ह्या तुझे आम्ही फोर्थ इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करतले आणि त्यामुळे ताची तयारी गेली जवळजवळ 3 महिने पयलीं आम्ही सुरू केल्ली आणि ह्या हातूंतल्यान सगळ्यो इव्हन ग्रामपंचायत धरून केंद्राच्यो सगळ्यो मिनिस्ट्री स्टेट गव्हर्नमेंट्स मागीर वेगळ्यो तरेची जी इन्स्टिट्यूशन आसात मागीर एज्युकेशनल बॉडी आसतली एनसीईआरटी आसतली यूजीसी आसतली सीबीएसई आसतली आणि अशी जी काही मोठी ऑर्गनायझेशन आहात चेंबर ऑफ कॉमर्स म्युनिसिपालिटी बॉडीज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हांकां सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट करून आमी येणाऱ्या इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा हितून सहभागी जावपाचे प्रयत्न आमी सगळ्यांनी केल्ले आसात. गेली 3 वर्सां पयलो जो 2015 जो इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा जालो हो दिल्लीक जालो राजपाथाचेर. हजारांनी तातूंतल्यान संख्या आशिल्ली. दुसरो जालो तो चंदीगडाक जालो आणि तिसरो जो 17 जालो 2017 जालो इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा हो लखनौ जालो आणि जबरदस्त सपोर्ट या सगळ्या कार्यक्रमांक मेळ्ळो. फक्त मेजर कार्यक्रम हो ह्या ठिकाणी जालो परंतु देशभरांत सगळ्या संस्थांनी या योगा इंटरनॅशनल योगा एक पार्टिसिपेशन केलें. दिसाचो जावपाचो म्हणटा कितें आमी एक डिफरंट एक प्रोग्राम आयोजन केल्लो आसा. पयले आमी मुद्दम जनरल पब्लिका खातीर एक आमचे सेमिनार्स यूज केले आसा म्हणजे जेंट्सा खातीर आनी फिमेल मेल वुमेन्स आनी मेन हाका 2 प्रोग्राम सेमिनार अरेंज केल्ले आसा. एक जो आसा करता की विलेजीस भागांत जातलो सकाळचो मोस्टली पुरुषां खातीर जातलो सांजचो वुमेन्सा खातीर जातलो. ताका डिफरंट पयली एक गोष्ट डेमॉन्स्ट्रेशनचे एक आसतले एक योगा म्हणजे कितें हाजे लेक्चर आसतले आणि मेडिटेशनच्या बाबतींत हें हाका बरें आमचे जे वक्ते आसात एक्सपर्ट्स आमी ताका आपयल्ले आसा ते करतले. हाका योग गोवा योग अकादमी हाचे पूर्ण सहकार्य आसा तांचे तर्फे हो आनी जॉयंट व्हेंचर्स आसले. त्याच प्रमाणे आमी दुसरो रवींद्र भवनाक 12 तारखेक सकाळचो सांजचो अशे 2 प्रोग्राम दवरतात. ताजे शिवाय आमी 10 दिसांची एक ट्रेनिंग योगा कॉमन प्रोटोकॉल म्हणजे कितें एका दीस येवपाचो करपाचो न्हू पूण अशें आमी 6 जाग्यार रवींद्र भवनाचे आमी हें घेतला कितें एसिस्टन्स घेतला आनी परत इस्कॉलाचें एक एसिस्टन्स अशें करून 6 कडेन रवींद्र भवन मडगांव वास्को फोंडा परत सावर्डे आणि म्हापसा ताजे बरें स्कुलांनी अशे एसिस्टंट घेवन आमी 10 दीस योगा आमचे जे गव्हर्नमेंट आयुर्वेदीक डॉक्टर्स आसा जे योगा आसा तांचे सहकार्य आनी योगा अकादमीचे सहकार्य घेवन आमी थंय 10 दीस हे सगळे योगा डेमॉन्स्ट्रेशन सकाळचे 7 ते 9 पण कायम करतले आणि 21 तारखेक थंय समारोप जातलो असो विशेष कार्यक्रम दवरलो आसा. ताजे शिवाय अजून आमचे कडेन डिमांड आसा. दुसरे कडेन थोडे एक 8 दिसाचे कार्यक्रम ते करतात ताजे फुडें आमी फुडें वतले. सर्व्हीस गोवा राज्यातर्फे हाजो पुढाकार घेतलेलो आसा आणि आमची पहिली जी मिटींग योगासन मदली व फोर्थ इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा ते आमी अंडर सेक्रेटरी हेल्थ हाचे चेअरमॅनशिपी अंडर आमी पहिली मिटींग 22 मार्चाक आमी घेतली. ताका आमी सगळे डिपार्टमेंट्स ऑल ओव्हर गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स म्हणा नियरली 35 डिपार्टमेंट्स आमकां सहभागी जाल्ले. तातूंत एनजीओज म्हणा आर्ट ऑफ कल्चर पतंजली सद्गुरू योगा तपोभूमीचे तशेंच विविध तरेचे योगाचे हे सगळे एक्सपर्ट्स आनी व्हॉलंटियर्स सगळे आमी ताका सहभाग जाल्ले. अशे 50-60 लोक मेळून हो फर्स्ट मिटींग आमची 23 मार्चाक कॉन्फरन्स हॉल सेक्रेटरीएट जाल्ली. हातूंत आमी ताजे सगळ्यां इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें प्रत्येक ऑर्गनायझेशन आपल्या प्रमाणे योगा करता. नॅशनल लेवलचेर म्हणजे स्टेटीन गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंटांचो योगा प्रोटोकॉल कॉमन योगा प्रोटोकॉल दिल्लो आसा